सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक हे सकाळी आयज गरजेचे भायर आमी ह्या वातींचेर आशिर्वाद घालपाची रीत करता. तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो एक हे वातींचेर आशिर्वाद घालता आसतना हो आशिर्वाद करीत भाशेन आमचेर जण एकल्याचेर आमच्या मनाचेर आमच्या काळजांचेर घेवया. पळयात, सुमी आमचो व्हडे पदवेन येतलो आनी आपल्या चाकरांचेर दोळ्यांक उजवाड दितलो. सर्वेस्पराक जय सोय. मोगाळ भाव भयणीनो, 40 दीस आदीं व्हडा संतोसान सुमिया जेजूच्या जल्माची परब आमी समारंभली. ताका देव मंदिरान भेटिल्लो त्या दिसाचो उगडास आयज आमी करता. अशें करून समर्थीचो कायदो पाळटा म्हूण भायल्यान दिसलें जाल्यारूय खरेपणी आपले परचेक भेट दिवंक तो आयलो. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन उतार पिरायेची सिमियाव आनी आना देव मंदिरांत आयली आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान सोमियाक ओळखूंक आनी संतोषान ताका परगटूंक पावली. आमी तेच परी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जालोनी देवाच्या घरान जेजूक मेळूंक मुखार सरुया. थंय उंडो मोडटना तो आपल्या वैभवान परगटणी येसर आमी ताका वळखतले. भयणीनो, ह्या वातींचेर आशिर्वाद घालता आसतना ही रीत सुरू जाल्ली रोमा शारान जेन्ना सकाळचे सकाळी काळोख आसतालो आनी थंयसर ज्या सुवातेर ही भेट करूंक वेताली थंय वचूंक उजवाड जाय आसलो आनी लोक वाती पेटोवन खंय थंयसर वेतालो. ही रीत सुरू जाली वात पेटोवपाची आनी त्या जाग्यार काळोखांत वात घेवन वचपाची, समजून घेवन की जेजूची पेटोवणी करता आसतना जेजू खुद उजवाड. तर आमचे वाटेर आमी जेन्ना देवाच्या मंदिरान वेता, आमी जेन्ना ह्या समाजान देवाक मेळूंक वेता तेन्ना आमकां ही वात हो उजवाड. तर ह्या वातीचेर ह्या वेळार आशिर्वाद मागता आसतना जेजू आमच्या जिविताचो, आमच्या घराब्यांचो आनी आमच्या पवित्र सभेचो उजवाड जावंक आमी ह्या वातीचेर आतां आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. देवा, तूच सर्व उजवाडाचे मूळ आनी ओरोम. आयच्या दिसा धर्मवंत सिमेवांक पोरजांक उजवाडायता तो उजवाड तुवें दाखोवन दिलोय. ह्यो वाती तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. जळट्यो वाती हातान घेवन तुझे नांव वाखाणूंक आमी हांगासर जमल्या. हे तुजे परजेची मागणी आयक आनी आमकां सुगुणाच्या रस्त्यान चलोवन अविनाशी उजवाडाक पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन.
फॅन चालू करून फॅन वाड एकामेकाक दिवया आमी. असं पयस राव दुसऱ्याक वाट. गॅस गॅस स्टोरी आसूं. पेटलो देवात ती आमच्या हातान दवरून आम्ही आता मिरवणूक करून मिसाचे बेटेन जेजूक भेटूंक भितर सरुया. आयज सोमया जेजूची भेटवणीची परब आमी मनयता आसतना आमकां जण एकल्याक आमी देवाच्या हातान घालुया. आमच्या भुरग्यांक आमच्या गोराब्यांक आमी देवाच्या हातान घालुया. आयज आमी किरीत भाशेन मागुया आमच्या फादर पिटरा पासत आमच्या पातकुरा पासत आयज आपलो जल्माचो दीस तो मनयता. तर देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक, देवान ताच्या आवय बापायचेर ताच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. जाय तो वावर आमचे फिरगोजेन करता आसतना हारपीट जाता, जाय त्या वस्तूंची काळजी घेता जाल्यार खेरीत भाशेन ताच्या मनाचेर, ताच्या काळजाचेर आनी ताचे कुडीचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे आयचे भेटेन आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आमेलिया कार्वालो, आयवना रॉड्रिगीस, तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज ही भेटवणीची परब करता आसतना सगळे मोटवाशी भाव भयणां जी आसात ती आपले संस्कारणेचो दीस मनयतात. ते सगळे आमच्या मोटवाशी भावा भयणांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनीक आपलो वावर ह्या समाजान आनी पवित्र सभेन करूंक तांकां आदार दिवंक मागुया. आमच्या देशा पासत ह्या दिसांनी आमचो बजेट कालच्या दिसाक पास जाल्लो आसा आनीक हें प्रेजेंटेशन जें चल्लोलें आसा देवान आशिर्वाद घालूंक आनी जें कितें आमकां सगळे परजेक फायद्याक जातलें तसलो बजेट आमकां फावो करूंक आनीक जो वावर आमी करूंक जाय परजा कशी आनी जे आमचे विचून काडलेले आसात सरकारान करूंक जाय ते आमी जण एकल्यान करूंक आमकां जबाबदारीची मनशां करूंक मागुया. जो ह्या दिसांनी मुद्दो आमच्या गोंयांत चल्लेलो आसा ताचे पासत मागुया. जे कोण जबाबदार आसात तांकां सगल्यांक आपली जबाबदारी पाडूंक हो क्रिस्ताचो उजवाड तांचे सभे मागुया आनी हे मिसाचे भेटेन सगळीं कुशालकायेन वांटो घेवया.
देवाची तूस देवाची महिमा हे वेळार आमी गावया. प्रार्थूया. सूर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैम घेतले आनी ताका देव मंदिरान भेटयलेलो तो दीस आज आमी समोर उमताव. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. मालकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो ओचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय पळय तो येतलो. अशें दोलबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेट्टीचें आगटें आनी धोब्याचो कार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसणार बसतलो. लेवीच्या पुता दुआंक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं.
जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजलाची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें उतोरें. देवाची उडपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवंट्यानो तुमचे माते वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवंट्यानो तुमची तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा. तो सर्वेस्पोर बोलिश्ट आनी दिरादीक झुजांत काळजीदार सर्वेस्पोर तो. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवंट्यानो तुमचे माते वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवंट्यानो तुमची तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा. तो दोलबारांचो सर्वेस्पोर मोहिमेवंत राजा तो. कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भुरगीं सोम सारक्या रोगता मासाचीं देखून जेजून त्याच रोगता मासान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मोडणाचेर पदवी चलयतलो ताचो मुणगे देंवचाराचो आपल्या मोडणा उद्देशीं ताणें नास केलो आनी मोडणाचे भिरांतीन आख्खे आपल्या जिवितान गुलामपणांत जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आदीन करूंक नात, पूण अब्रामाचे संस्थीक हे पासत पोरजेच्या पातकाच्या बोगसोण्यांक जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दोयाल आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावंक शकतात. ताणें आपल्या बाबा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपाद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपाद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरजेक इस्रायलाचो प्रताप.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोइजेसाचे शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुसाल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृतीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृतीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसाल्यांत आसलो. तो इस्रायेलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. परजांक उजवाडाय तो उजवाड तुजे परजे इस्रायेलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांचीं गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक भाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सोडिनासली. ती त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर सांगूंक ती लागली. आनी देवाचे समर्थी प्रमाणे करचें आसलें तें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियान आपल्या नाजारेत नोंगरान परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोन घोटायेन वाडून वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने सोमया जेजूचे भेटवणीची परब. भाव भयणीनो, आमी नातालां समोरमलीं 40 दीस जाले आनीक समर्थी प्रमाणे 40 दिसांचेर बाळकाची मालगड्याची देव मंदिरान भेटवणी. आनी तेंच करूंक मारिया आनी जुजे जेरुसाल्याक देव मंदिरांत आयलीं हें आयज आमी देवाच्या उतरान आयकलां. भाव भयणीनो, देवाच्या मंदिरान भेटवणी आमची जण एकल्याची आनी आमच्या भुरग्यांची आमी करता. आनी आमी देवाक भेटयलेलीं मनशां आनी देवाक भेटयलेलीं मनशां तेन्ना आयज हे परबेक आमी करीत भाशेन ह्यो वातींचेर आशिर्वाद घातला. आमचे लागीं सगल्या लागीं वाती आसात. पेटलेल्यो वाती घेवन आमी मंदिरान भितर आयल्या. आनी जशें भायर उगडास केला तुमकां, ही रीत सुरू जाल्ली रोमा शारान, जंय त्या मंदिरान वचपाक काळोख आनी ह्या काळखाक लागून वाती घेवन भितर लोकांक वचपाक पडटालें.
तेन्ना तावन ही वातीची ही एक रीत सुरू जाली. आयज आमी ह्या वातींचेर आशिर्वाद घालता जाल्यार बेश्टी वात दवरूंक न्हू. जशें जायते पावटी आमी म्हणटा संवसाराचेर काळोख येतलो, सगल्याक काळोख जातलो आनी तेन्ना फकत ह्यो आशिर्वाद घातलेल्यो वाती पेट्टल्यो त्याय पासत न्हू. पूण खेरीत भाशेन जेजू संवसाराचो उजवाड जशें सिमेवान जेजूक बाळकाक आपल्या हातान घेवन ताणें हें बाकीत केलें की होच तो सोडवणदार मेसियस जो पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, इस्रायल परजेचो प्रताप. आनी पोरजांक उजवाडायतो उजवाड आनी इस्रायल परजेचो प्रताप कसो ताचें सगळें जायतें जावपाचें आसा. जायत्यांची लिपलोलीं चिंतनां जीं आसात तीं उक्तीं जावपाचीं आसात. जायतीं जाणां भूंय पडपाचीं आसात, म्हणल्यार जे कोण पदवीदार आसा ते भूंय पडपाचे आसात आनी जीं कोण पडलेलीं आसात तीं वयर चडपाचीं आसात. आनी हें सगळें जाता आसतना आवयच्या आनी बापायच्या काळजाक एक तोरसाद आसपास रोमतली. भाव भयणीनो, जेन्ना तुमगेर भुरगीं जातात कोणागेरूय भुरगीं जाता तेन्ना आमी भुरग्याक पळोवंक वेता. थोडीं जाणां हॉस्पिटलान वेतात, थोडीं जाणां घरान वेतात. जावं हॉस्पिटलान जावं घरान गेल्या उपरांत कितें करतात, आमी भुरग्याक पळयतात न्हू. आनी भुरग्याक पळयल्या उपरांत नाक सारकें पांयचे भाशेन दिसता, दोळे सारके मांयचे भाशेन जाल्यात, आवय स्मायल कितें रे तेजी सारको शेपाय भाशेन आसता. ह्यो वस्तू आमी म्हणटा. आनीक आमचें भुरगें जें संवसारांत आयलां बेगीन बेगीन आमी ताची सोयरीकूत आमचे लागीं करून घेता. थोडे जाण तित्यू माशेन बीन आहा तीं खंयच्यान तरी मागीर आपलें लायतात. आयब्रोज आहा ते म्हजे भाशेन जाल्यात, केंस म्हजे भाशेन जाल्यात. भुरग्याचे केंस व्हडले जावंकूच ना, नाक व्हडलें जावंकूच ना. कशे भाशेन कळटा तें हांवूय नकळो, दोळे म्हजे भाशेन जाल्यात आनी नाक म्हजे भाशेन जाला म्हूण. पूण खेरीत भाशेन आमी हें करता कित्याक बेगीन बेगीन हें नवें भुरगें जें ह्या संवसारांत आयलां, नवें जिवीत ह्या संवसारांत आयलां, ताचे लागीं आमकां सोयरीगत जाय. आमचें जिवीत ह्या भुरग्या लागीं एक करूं. म्हणजे आमी आजून पासून ह्या संवसारांत जिवी आसा आनी आमचे फाटल्यान हें भुरगें जेन्ना उरतलें तेन्ना हें आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी ह्या भुरग्या सोवें उरतली. भाव भयणीनो, भुरग्याक जेन्ना आमी हे भाशेन पळोवन आमची आयडेंटिटी केल्या उपरांत, सोयरीगत केल्या उपरांत रोखडेंच आमी घडये भुरग्याक आशिर्वाद दिता. कोण जातलो हो भुरगो? ताचो बापूय दोतोर, हो भुरगो दोतोर जातलो. ताची आवय बँकांत काम करता, हेचे लागीं जायतो पयसो येतलो. ताचो शेपाय माड काडटालो, तो झाडांचें कॅर घेतलो. आमी असल्यो जायत्यो वस्तू त्या भुरग्या सवे म्हणटा. आनी बरें आवडेता ह्या भुरग्याच्या फुडाराक ताचो फुडार बरो जावं. जे भाशेन सिमियांव आनी आना दोगूय जाण जेन्ना देव मंदिरांत पावलीं आनी ह्या बाळकाक ताणें आपल्या हातान घेतलो हे जाणटे पिरायेर, एके वाटेन जेजू आतांच भुरगो कसो जल्मांत आयला जाल्यार दुसरे वाटेन हीं दोग जाणां सिमियांव आनी आना हो संवसार सोडून वचपाची आपली तयारी करतात. आनी दोगांयकूय संवसार सोडून वेचे पयलीं हें येदें व्हडलें देणें, संवसाराचो सोडवणदार मेसियस जो आमचे सारको जावन आयला, आमचे हाल उपद्रे सोंसतलो. जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आयकलां, तो ह्या संवसारांत आयला तेन्ना आमचे हाल उपद्रे ताणें पयले सोंसल्यात. ताका खबर आसा दूख कोश्ट म्हणल्यार कितें तें, देखूनच ताणें आमकां सोडूंक जाता. आमकां ह्या संवसारांत कश्टवतल्यांक आदार करूंक जाता. तर ह्या सोडवणदाराक भेटूंक ह्या दोगांय जाणट्यांक व म्हाताऱ्यांक संवसार सोडून वेचे पयलीं फावो जालें. दोगूय जाणांनी ताका भेटल्या उपरांत दोनूय भाशेन आपलो जबाब दिलो. सिमेवान वेळ काडिनासतना रोखडोच देवाक उलो मारलो व मागणें केलें. तर आना आपणाक तो भेटल्या उपरांत देवाची वाखाणणी करूंक लागली आनी देवाची वाखाणणी करून ती जेरुजाल्याची सोडवण सगल्यांक जे कोण ताची वाट पळोवन रावताले तितल्यांकूय खबर दिवंक बेगीन बेगीन भायर सरून गेली. भाव भयणीनो, आमी देवाक भेट्टा, आमी जेजूक भेट्टा. आयज जेन्ना जेजूच्या भेटवणेचो आमी दीस पाळटा
तेन्ना आमी जरी तर जेजूक भेट्टाव जाल्यार सिमेवा भाशेन आमी देवा लागीं संपर्क सादपाक जाय आयज आमच्या जिविताचो. आनी जेन्ना आमी आमच्या जिविताचो संपर्क देवा लागीं सारता वो मांडून हाडटा तेन्ना आमच्या जिवितान हो उजवाड येता. वाती पेटयल्यार घडये आमच्या जिवितान उजवाड येवचो ना. त्यो वाती पेटयता त्यो आमकां संवसारान जो काडूक आसा तो पयस करूंक आमची वाट तयार जावंक तो आमकां उपकारता. पूण देवा लागीं जेन्ना आमी संपर्क सादता आनी देवा लागीं आमचो संबंद घडोवन हाडटा तेन्ना आमच्या जिवितान उजवाड. कितें वायट आसा आमच्या जिवितान, कितें सारकें ना, खंयचे वाटेर आमी चुकलेलीं आसा, खंयचे वाटेन नीट आमी वचूंक जाय, कसले निर्णय घेवपाक जाय, कसले आमचे एक्शन जावपाक जाय. आनी काडोकी संवसारान जेन्ना आमी आसा आमचे भोंवतणी सगळे तरेचो काडूक चलता तेन्ना आमची वागणूक कसली जावपाक जाय हें देवा लागीं संबंद सारल्या बगोर आमच्यान जाणा जावपाक जायना. आनी दुसरे वाटेन आमी ह्या जेजूक भेट्टा दर दिसा की मिसाचे भेटेन ह्या आल्ताराचेर ताका आमच्या काळजान घेता, ताचें उतर आयकता, भायर सरून वच. आनी भायर सरून वेता आसतना होच जेजू आमी दुसऱ्यांक आना भाशेन दिवपाक जाय. आना भाशेन दिवंक आमी जरी तर भायर सरता जाल्यार खुशालकायेन देवाची वाखाणणी करीत आनीक देवान जें देणें दिलां तें मानून घेवन जे कोण ताची वाट पळोवन रावतात, जांकां गरज आसा ह्या जेजूची आनी ह्या देवाच्या उतराची तांकां दिवंक आमी आना भाशेन भायर सरता. तर आयची परब मनयता आसतना भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक ही कृपा मागून घेवया. हें करूंक आमकां सगल्यांक सयेग आसा. आमी यादनीक कशें आमकां सयेग आसा. आमचो फादर पिटर आयच्या दिसाक जल्मांत आयिल्लो आनी आयच्या दिसाक जल्मांत आयल्या उपरांत आपले जिवितान दुबाव विरीत ह्या दोगांय भाशेन म्हणजे सिमेवा भाशेन ताणें आपलो संबंद देवा लागीं घट केला. एक यादनीक माखलोलो यादनीक जावन देवाक दिसाच्या दिसाक जेजूक ह्या आल्ताराचेर हाजीर करून देवाचें उतर परगटून आपलो संबंद देवा लागीं सारला. तशेंच होच जेजू सगल्यांक दिवचे पासत देवाच्या उतराची मोडणी दुसऱ्यां पासत करता, परजे पासत करता. कोणाक गरज आसा कुबन्यावांची, कोणाक गरज आसा सत्यसावांची, तांकां हे साक्रामेंत पावयता. तशेंच जायते जाणांक कोणाक मनान जी कोण डिस्टर्ब जाल्यान, दुकान पडल्यान तांकां ही बुजवण फावो करता. ज्या कोणाक एक वाट जायी चलपाची तांच्या वाटेचेर आपल्या उतरांनी आनी आपले जाणवायेन उजवाड घालता. तर आमकांय जण एकल्याक भाव भयणीनो होच सयेग आसा तो आमी सगलो सयेग घेवन हो देवाचो उजवाड आमच्या जिवितान घेवन आनी हेरां सगल्यांच्या जिवितांत हो उजवाड दिवंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया. C1, page number 28. C1. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमे आमच्या आनी आपले पवित्र शुभेच्छा देवाक सगळे मान घेवन
सर्वेस्पर आमच्या सुर्गीच्या बापा, कोतावीन मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणी खातीर तुकाच आपणाचीच बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाकांसरो बदलून जेजूची कुडान रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटूंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारू म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सूर कडेन सुद्दां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुजे सारक्या एकलोच पूत तुजो सासणीक भागेली म्हूण तुजे मोहिमेचो आयचे दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे आंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समोर पिलो. तोच अभिमान इस्रायल पोरजेचो आनी उजवाड सोर राष्ट्रांचो असो पवित आत्म्यान ताका पोरगोट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सरवंडराक संतोशान आमी मेळूंक वेता आनी दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो उगड पोरगोटुया. सोन्याची सुवामी औंडकाता आनी एकाशीतले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवानी सो आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची तुजो उजवाड आमच्या जिवितान घेवंक सोदतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्विदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दिसपोटी आमी उजवाडाची मनशां कशी ह्या संवसारांत जिवंक आनी उजवाडाच्यो कुर्ण्यो आमी करूंक तोचीसो आमकां आमंत्रण करता. ताणें शिकयलेलें प्रार्थन खुदकुतीत देवाक उबारून आमचे हात सोडून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीत पडूं दिनाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नोतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या बाबार्ताचे दिसगा शी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Follow, deeply for like
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पोरचे खातीर वावरूंक तुजे बरे खोबरेचे परगोटणार जावंक तुवें तुज्या खाशा सेवकांक विंचल्याय आनी पोरचे मोदे तांकां धाडल्याय. हे आमचे चिकलेचे फिरगोजेन गौलीक सेवा दिवंक आमचे याज्ञीक भावाक फादर बॉलमॅक्स आनी फादर पिटराक धाडलाय. आमी तुका दिन वाचतां. आयच्या दिसा आमचे याज्ञीक भाव आमचो पादकून फादर पिटर आपलो जल्म दीस समोर उमता. आमचे ओत्मीक सेवा तो कोत्ता. तुज्या पवित्र उतरान आनी जेजूच्या मासा रोगतान आमकां पोसता. आमच्या ओत्मीक गरजांक तो आलाशिरो जाता. ह्या ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर तुका आमी वाखाणटां. आपलो गवळीक वावर करूंक ताका तुजो उजवाड आनी बरे भलायकेन ताका सांबाळटलोय म्हूण आमी तुजे आभार मानतां. आनी आमी ताच्या वावरांत ताका आदार सहकार दिवन आमकां कुरपा फावो कोत्तलोय म्हूण आमी तुका दिनवाजतां बापा. उबी रावया, प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ आनी विस्वाशी बापा, बासायलोल्या क्रिस्ताक हातान दोचे बाग मेळो पुर्यान मोरोण देखचो ना म्हूण सिमेवांक तुवें दिल्ली बासावणी पाडून ताच्या अंतरेक तुवें बागयली. ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुम्याक घेवंक तुवें फावो केले. जाका हांगा कुडी पोसोनाच्या रुपान आमी घेतला, ताकाच सुर्गी सासनीक मोहिमेंत रूप पडूंक बागिसावंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणीन आयच्या दिसा किरीत भाशेन पयले सुवातेर देवाक दिनवासता, दुसरे सुवातेर म्हज्या आवय बापाय किरीत भाशेन दिनवासता. आनी ह्या आमच्या फिरगोजेन वावुरतना पादविकाराक आनी तुमकां सगल्या लोकांक किरीत भाशेन दिनवासता. आज किरीत भाशेन म्हजो जल्माचो दीस सगल्यांनी जल्म हांवें घेतला ते मेरेन आज पर्यंत म्हजी आकारणी केल्या तांचे खातीर देवाक आर्गां दिता. आनी सदांच देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक आमकां अदीक आनी अदीक उर्बेवून आनी सुफोड कर म्हूण देवा लागीं मागतना तुमचे सगल्यांचेर हो शेवटाचो आशिर्वाद सुबाम पडी मेळूं म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून या. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया W25 पेज नंबर 277. W25. निमणे गीत जाल्या उपरांत आमी भायर केक कातरपाक मेळटल्या.